नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। बोगदा वास्को वीज खात्याचे जमनीचो वाद आमदार संकल्प आनी काशीनाथ शेटयेचे पेटले। शेटये म्हणटा आमदार सोडून हेरांचेर करतलो एफआयआर करूनच दाखोवची संकल्पाची चॅलेंज। प्रायव्हेट गाडयो पर्यटकांक भाड्याक दिवप्यांचेर जातली कारवाय 10,000 सयत गाडी जप्त करपाची कायद्यात आसा तरतूद येरादारी खात्याकडल्यान भौशीक कळवणी जारी। बायणा नव्या फ्लायओव्हराचेर रस्त्यार एमपीएन घाल्ले गेटीक आड लोक आक्रमक सप्तका भितर गेट काडपाची मुजत उपजिल्लोधिकाऱ्याक थळाव्यांचे निवेदन नगरसेवक दीपक नायकाचे फुडारपण। मडगांव आख्या आल्त वाठारांतल्या फ्लॅटांत दिसा उजवाडेत चोरी, घरांत कोण नाशे पळोवन चोराचे कर, दाराचे कुलूप फोडून फारयले सुमार 2 लाखांचे भांगर। पेडणे बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंग चालूच, केरी बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंग करपी एकल्याक धरलो, पॅराग्लायडिंगाचे सामानूय केले जप्त। आणि मांडवी वेलो जुनो पूल येरादारी खातीर शुक्रारा सांजे सावन जाला उक्तो। आता मांडवी वेलो नवो पूल 2 मार्च ते 10 मार्च मेरेन सगळ्या येरादारी खातीर आसतलो बंद। जुने आनी अटल सेतू वेल्यान चलतली येरादारी। आता खबरो विस्तारान। बोगदा वास्को वाठारांत आमदार संकल्प आमोणकार आनी वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते काशीनाथ शेट्टी हांचे मदीं शाब्दीक वाद जाले। आमदार आनी थंयचे थळावे आमकां आमचें काम करपाक आडोवंक शकना, आमकां त्रास दिवपी लोकां आड कागाळीक दाखल करतले म्हणून कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेट्टी उलयलो। जाल्यार आमदार संकल्प म्हणटा काशीनाथाक कापस्ताद आसा जाल्यार ताणें एफआयआर घालून दाखोवचो। पळोवया पुराय बातमी। बंद करतात तू सध्या बंद कर नाका खबर ना म्हणजे तू उडवू नका बरे म्हाका चिपाचे सांगना काय चिपाक खबर आसा रे। बोगदा वाठारात एकल्यान बार बांदून सरकारी जागेंतल्यान 4 बेकायदेशीर वाटो केल्यात। तशेंच बारान येवपी लोक सरकाराच्या प्रॉपर्टीत गाडयो पार्क करतात आणि सरकारी सामानांची चोरी करतात अशें वीज खात्याच्या नदरेक आयिल्ले। देखून वीज खात्याचे अधिकारी थंय कारवाय करपा खातीर गेल्ले तेन्ना आमदार संकल्प आमोणकर आणि वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते काशीनाथ शेट्टी हांच्या मदीं शाब्दीक वाद जाले। पळयात। सर 2 वाटो बंद करपाक म्हाका सांगला ते 2 वाटो आमी बंद करता। हां नाका रे सर 2 वाटो आमकां सांगला न्ही। नाका तो इशू तुका खबर आसा। हो इशू हांवें असेंब्लीन सुद्दां घेतलेलो आसा। तुका इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें 2 आमकां सांगलेलें 2 क्लोज करा म्हणून। एकूय करपाक सांगू ना हांव सीएमा कडेन उलया आनी म्हज्या चिफाक सांगा न्ही। सांगा न्ही मातशें सर हांव बंद करता। नाका तू सध्या बंद कर नाका सर तू कर नाका हांव उलयता। बरें केबल काडपाक कितें प्रॉब्लेम आहा? आता इतल्या वर्सांनी तुम्ही आता येयला जागे जाला पूण बरें न्ही सर आता जागे जाला बरें कितें काडनाका म्हणटा नाका काडनाका सध्या आसूनी। ओके। आमदार आमकां आमचें काम करपाक आडोवंक शकनात। ताणें योग्य अधिकाऱ्या कडेन वचून हो प्रश्न सुटावो करपाक जाय आशिल्लो। आमी फकत आमचें कर्तव्य करताले आनी त्रास दिवपी लोकां आड आतां एफआयआर दाखल करतले अशें काशीनाथ शेट्टीन सांगलें। केबल दवरलेले आसा थंय एका बार बोगदा म्हणटा ताणें मोडून आमच्या हितून आपल्याक वाट केल्या आपल्या बाराक आनी अशें आनी 4 वाटो केल्या। सो आमी ताका कितें सांगलें तुका एक वाट दवरता बाकीचे सगळे बंद करता ते सगळे एक्सेस करपाक आमचे चोरतात न्हू ती केबल आनी ते बारांतल्यान बॉग बी मारपाक लागले आनी ते रातचे पियातात आनी कितें करतात म्हणून आमी ते बंद करताले। आमी टेंडर काडले असिस्टंट इंजिनियर आमचे मनीषा अध्यक्ष आनी ते जेई तांकां ते दादागिरी करपाक लागले म्हणून आमी सकाळीं गेले थंय पळोवपाक। सर ते कोण तरी 4-5 लोक ते दादागिरी करपाक लागले आमच्या प्रॉपर्टीन भितर येवन। आमी तांकां सांगलें आमी सगळें लिगली केलें आनी आमकां 2 वाटो तरी बंद करपाक दिले 4 वाट्यांतले आनी ते बार्राक आनी कोणाक ते करा आनी रातचे ते आमचे एका सगळे चोरता केबल आनी ते केबल चोरता म्हणून आमी काडपाक गेले। तर ताणें आमकां केबली काडपाक दिवंक ना आनी ती वाट बंद करता थंय करता पुलीस सगळे आपयलेले आमी तरी ना आतां पुलीस प्रोटेक्शन घेवन फुडें आमी चड घेवन करतले। बार अशें भायर आसा दुरीग आशिल्ले आमचे ताणें दुरीग मोडून आपल्याक वाट केल्या बार्राक हय आनी दुसऱ्यांनी अशे 4 वाटो केला। एकट्यान देवूळ बांदला थंय आनी एकट्यान कितें केलें अशे 4 वाटो हे केले आमच्या हितूंतल्यान फोडून तांकां परमिशन बीन कांय ना ते इल्लिगल आमच्या हितून ट्रेसपास करता डेली आपल्यो गाडयो दवरता आडव्यो दवरता खंय भितर हाडून आनी सगळे सोरो पियाता थंय बसून ते बाराचे आनी सगळे आरश्यो फोडटा केबल चोरता अशें चल्लां। सो आमी ते बंद करपाक सोदताले
बट तो हांव न्हू कित्याक येवन ताणें सगळें ताणें आमच्या हायरपा कडेन उलोवपाचें सोडून ताणें येवन हाडयलें अशें उडोवपाक जायना एक्चुअली आमच्या प्रॉपर्टी. आमी एफआयआर करता न्ही कोण कोण आयले तांचे भितर ते गुंडा कोण आहा ते एमएलएचेर आमी काय करपाचें न्ही. एमएलए इज डुईंग हीज जॉब. ताणें कितें आहा तें सांगपाक जाता. ताणें हेज टोल्ड तो कितें ऑर्डर हाडटलो अदर बाकीचे कोण आयले तांचेर करतलेच आमी. काशीनाथ शेटये हो अधिकारी न्हय तर सरकारा आड वावुरपी एक कार्यकर्तो. तांणी आपल्याचेर खंय FIR दाखल करून दाखवचो म्हूण आमदार संकल्प आमोणकरान ताका आव्हान दिलां. म्हणून तो बिश्तो अननेसेसरी इश्यू क्रिएट करपाक लागलेलो आसा. अँड ही इज नॉट अ ऑफिसर, इज अ एक्टिविस्ट हू इज वर्किंग एज अ ऑफिसर. आनी ताका हांव परत एकदां चॅलेंज करता, तुजे कडेन कापास्ताद आसा, तूं FIR घालून दाखय. हांव तुका चॅलेंज करता, कसो तूं FIR घालता तो हांव पळयता. FIR घालपाचें आसा जाल्यार आमदाराचेर घाल, कित्याक हांवें स्टॉप केल्लेलें आसा. हांवें इंस्ट्रक्ट केल्लेलें आसा तांकां की बाबा हें स्टॉप करुया म्हणून. लोकांक हांव कोणाकूच त्रास जावपाक दिवपाना. आमचे हे वाठाराचे लोक जे रावता ते, आनी वाट म्हणटा ते केन्ना बंद करपाक दिवपाना. हे ताका ओपन चॅलेंज करता. फुडलें ताका जाय तें करूं दी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. बेकायदेशीर रेंट कॅब वाहनां आड खर कारवाय करपाची शिटकावणी गोंय येरादारी खात्यान दिल्या. वैध परवानो नाशिल्ली आनी धवी प्लेट आशिल्ली खासगी वाहनां बेकायदेशीर रितीन रेंट कॅब म्हणून चलयतात अशे तरेचे अनधिकृत चलोवप रेंट कॅब येवजण 1998 आनी मोटार वाहन कायदो 1988 चे उल्लंघन आसा. अशे तरेचे उल्लंघन करप्यांचेर मोटार वाहन कायद्या खाला दंडात्मक कारवाय जातली अशी शिटकावणी गोंय येरादारी खात्यान दिल्या. सुरक्षे खातीर प्रवाशांनी फक्त वैध परवानो आशिल्ली वाहनां वापरची अशें आवाहन प्रशासनान केलां. गोंयांत प्रायवेट गाडयो रेंट कॅबाक दितात ही प्रकरणां खूब अशी आमी पळयतात आनी हालींच्या तेंपार खुबश्यो गाडयो प्रायवेट गाडयो ज्यो रेंट कॅबान त्यो ट्युरिस्ट चलयतना दिश्टी पडटात आनी ट्युरिस्टांक विचारल्यार ट्युरिस्ट सांगतात फ्रेंडाची गाडी म्हणून. ह्याच फाटभुंयेर येरादारी खात्यान आयज एक पब्लीक नोटीस जाहीर केल्लो आसा. तितून तेणी सांगलेलें आसा की फर्स्ट टायम जो कोण हो अपराध करतलो आनी फर्स्ट टायम जो कोण सांपडटलो तेजी जी गाडी आसा ती सीज जातली आनी त्याच बरोबर ताका 10,000ची फायन आसतली आनी जी गाडी आसा तेजे रेजिस्ट्रेशन जे परमीट आसा ते सस्पेंड जातले आनी परत रिपिटेडली जो कोण ऑफेंड करतलो तेजी जी गाडी आसा ती सीज जातली, 10,000ची फायन आसतली. त्याच बरोबर जे परमीट रेजिस्ट्रेशनाचे जे परमीट आसा ते कॅन्सल जातले. गोंयांत रेंट कॅबाचे जे एक्सिडेंट आसात ते खूब जातात आनी तितून भितर प्रायवेट गाडयो म्हणजे व्हायट नंबर प्लेटीची ज्यो गाडी आसात त्यो ट्युरिस्टांच्या हातीन आमी खुबश्यो अश्यो पळयतात. जाल्यार हेजेर ही एक कडक कारवाई अशी सरकारान केल्ली आसा. आनी ह्यान फुडें व्हायट नंबर प्लेटीच्यो ज्यो गाडयो समज ट्युरिस्टांच्या हातीन दिसल्यो जाल्यार हे नियम जे आयज जे सरकारान जाहीर केल्ले आसात ते लागतले. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. MPN बायणा रॅम्पा कडेन घाल्ली गेट काडपाची मागणी करीत लोक परतून रस्त्यार देवले. एका सप्तकात ही गेट काडून उडोवची. MPAची दादागिरी आमी खपोवन घेवचे ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. मुरगांव बंदर प्राधिकरणान बायणा घाल्ली गेट काडून उडोवपाचें निवेदन नगरसेवक दीपक नायकान उपजिल्लोधिकाऱ्याक दिलें. मुरगांव बंदर प्राधिकरणान बायणा अप रॅम्पार घातिल्ली गेट काडपाची मागणी करीत लोक परतून रस्त्यार देवले. मुरगांव बंदर प्राधिकरणान बायणा घातिल्ली गेट काडून उडोवपाचें निवेदन नगरसेवक दीपक नायकान उपजिल्लोधिकाऱ्याक दिलें. वास्को रवींद्र भवन ते मुरगांव बंदर प्राधिकरणा मेरेन नव्यानूच उक्तावण केल्ल्या उड्डाण पुलां उपरांत मुरगांव बंदर प्राधिकरणान रस्त्यार गेट घातिल्ली. ताका लागून फुडारात हो रस्तो येरादारी खातीर बंद करतले काय म्हणून लोकांच्या मनात दुबाव निर्माण जाल्लो. एका म्हयन्या आदीं मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर आनी थळाव्यांनी मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या अध्यक्षाची भेट घेतिल्ली. त्या वेळार ही गेट MPAच्या सुरक्षे खातीर घातला म्हणून अध्यक्षान सांगिल्लें. नगरपालिकेन ही गेट काडपाक MPAक नोटीस धाडची. एका सप्तकात ही गेट काडून उडोवची. MPAची दादागिरी खपोवन घेवचे ना अशें तिडकल्ल्या लोकांचें म्हणणें. आमी मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिलें की हांगा गेट घालता खंय तरी MPD बंद करतले. कित्याक MPDची संवय आसा, MPD सदांच करीत आयिल्ले आसा. ग्रावंड जावं कितें जावं. आमी परत MPD चेअरमॅना कडेन गेले आमदाराक घेवन. त्या वेळार तेणें कितें सांगलें, आमी ते बंद करचे ना. आमी MPD चेअरमॅनाक कितें सांगलें, तूं एक पब्लीक स्टेटमेंट कर की गेट बंद जावची ना, हे जावची ना म्हणून. पूण तो MPDचे चेअरमॅन कांयच आयकपाक रेडी ना. तो म्हणटा सेक्युरिटी रिजन. आमी सगळे आयज बीच रवींद्र भवनाक लोकांक येवपाक सोयीस्कर आहा. मांगरान ट्रॅफिक जॅम जाता. पूण MPD म्युन्सिपाल्टीचें परमिशन न घेता, डेप्युटी कलेक्टराचे PDAचे परमिशन घेनासतना फाटल्यान ही वॉल बांदता. हांगासर बायणा रवींद्र भवना कडल्यान ताबडतोब ही गेट काडची, ही वॉल मोडची म्हणून आमी डेप्युटी कलेक्टराक दीपकान निवेदन केलां. ते दिता. येणाऱ्या शुक्रवार पर्यंत ही गेट काडची. म्युन्सिपाल्टीक सांगता आमी, नगराध्यक्ष आणि CO
की तेंच्यांनी हांकां नोटीस धाडची, नाजाल्यार म्युन्सिपालिटी कोणी एक वीट लायल्यार नोटीस धाडटा, म्युन्सिपल इंजिनियर वयता डिमोलिशनाक, मग हे कित्याक रावना? आमचो आरोप आसा की म्युन्सिपालिटीन एमपीटी कडेन कितें केलां काय कितें सेटींग म्हणून दवरला काय कितें म्हणून. आयज जवळ जवळ 1 म्हयनो जालो जाल्यार म्युन्सिपालिटीन कांयच एक्शन घेवंक ना, डेप्युटी कलेक्टरान कांयच एक्शन घेवंक ना म्हणून आयज आमी एक मेमोरंडम दिवपाक गेल्ले आसा आनी आमी अल्टिमेशन दिल्लेलें आसा हेचेर. 8 दिसां भितर समज ते एक्शन घेयना जाल्यार फुडल्या विकान आमी हांगा स्वता हांगा बायणा कडेन मोडटले. तुमी लॉ एंड ऑर्डर आमच्या हातीन घेवंक दिवं नाका, तुमकां रिक्वेस्ट करता. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या सरकाराचेर, आमच्या चीफ मिनिस्टराचेर, आमच्या तिनूय आमदारांचेर की ते 100% हांगा हे ऑथॉरिटींक सांगतले एक्शन घेवपा लागून. सगळे हांगासर जमले, आमच्या बरोबर आमची महिला सुद्दां आसा, सगळे बरे जाल्लेले आसा, इनॉग्रेशन बी बरें जालें, सगळे बरें जालें. दुसरे दिसा ही गेट आनी ही वॉल घातली. खरंच आमच्या महिलांक कळून येयलें की हे जालां तें रॉंग जाल्लेलें आसा आनी आतां आमचे जे वॉर्ड कावन्सिलरान सांगलां अगर 8 दिसां भितर हे जायना न्हू, हे मोडिनात जाल्यार आमी सगळीं बायलां तेंच्या बरोबर येतली आनी हे मोडून उडयतली, हें हांव सांगूंक सोदतां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगांव आंकेआल्त चोरांनी फ्लॅटांत चोरी, दाराचे कुलूप फोडून आरमारीतले सुमार 1,90,000चे भांगर फारायले. पोलिसांनी हे चोरयेचो पंचनामा केला, फुडलो तपास सुरू आसा. मडगाव शहरात चोरयांचे सत्र सुरूच. आके आल्त वाठारांतल्या एका फ्लॅटात 26 तारखेक चोरी जाल्ली. जेन्ना दनपारा घरातले दावे जोडपे आपल्या सोयऱ्यांगेर गेल्ले तेन्ना चोरांनी हो चोरयेचो डाव साधलो. चोरांनी दाराचे कुलूप फोडून भितरले सुमार 1,90,000चे भांगराच्यो वस्तू फारायल्यो. हे चोरयेचो मडगांव पुलिशेन पंचनामो केलो आनी अनवळखे आड सद्याक गुन्यांव नोंद केला. मजगती फ्लॅटांतले 21 लाखांचे तरी भांगर चोरयेक गेल्ल्याचो दावो घर मालकीन प्रियंका दावेन केला. चोरी हो गया है और शिवरात्रि का दिन था. यस, वेडनेसडे 26. आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग 2:30 पर घर से गए थे अपने रिलेटिव के घर पर. 5 o'clock वापस आए. तो जैसे ही घर पर आए तो दोनों गेट ओपन था. देन देखा तो इसका लॉक टूटा हुआ था, लॉक वहाँ पड़ा हुआ था. अंदर हम नहीं एंटर हुए, हमारे पड़ोसी पीछे ही थे. तो और मेरा हस्बैंड ने बोला बाहर आओ, यहाँ कुछ हुआ है, बाहर आओ, अंदर टच मत करो. हम बाहर गए, हमने पुलिस को कॉल किया. पुलिस के ज्वेलरी बैग इज नॉट देयर. 1 ज्वेलरी बैग, दे विल पुट ऑल द ज्वेलरी देयर. क्या क्या था ज्वेलरी में? Jewelry में it's a gold long chain and gold mangalsutra, 4 bangles of gold, my husband's chain, rings, 4-5 rings of my husband, 4-5 rings of mine, and my child, and there were 2 gold biscuits, my baby's bangle. Worth lot of टोटल वर्थ कितना होता है? 210 grams of rose gold. It's like 20-21 lakh. The price of gold is like. और पुलिस भी आके गए यहाँ पे पुलिस वाले से और डॉग स्पॉट और फिंगरप्रिंट्स फॉरेंसिक है. जवान चोरयांचे सत्र परत एकदा चालू जाल्ले आसा. काल 2 दिसां पयलीं शिवरात्रीच्या दिसाक पॅराडायज अपार्टमेंट आल्त आखे म्हणजे सेंट जोसेफ स्कुलाच्या सकयल एक बर्गच बिल्डिंगेक भितर पॅराडायज अपार्टमेंट हांगा फर्स्ट फ्लोराचेर चोरांनी हात मारिल्लो आसा आनी ह्या चोरांनी फ्लॅटांतल्यान भांगर चोरून व्हेल्लें आसा. ही जी चोरी आसा ही दनपारचे 2:30 ते 5:30 ह्या दरम्यान जाल्ली आसा. कारण ह्या फ्लॅटांत 2 जाणां घोबायला रावतालीं, दवे म्हणटा ती घोबायला रावतालीं आनी ती शिवरात्रीच्या 2:30 सुमार हांगच्यान आपल्या सोयऱ्यांगेर गेल्ली. 2:30 सुमार ती भायर सरिल्ली आनी जेन्ना ती 5:30 पावली तेन्ना तांकां कळून येयलें की आपल्या फ्लॅटाचे जे लॉक आसा लावपाची ती लेज चोरांनी कापल्या आनी मेन जो ऑटोमॅटीक लॉक आसा तेंय बी लॉक मोडला. इतलेंच न्ही जाल्यार ऑपोजीट जो फ्लॅट आशिल्लो ताज्या जो मिरर आसता ताका चिंगम लायिल्लें, कारण लोकांक चोराक दिसली आसता तो कॅमेरा म्हण, सो ताका तांणी चिंगम लायिल्लें आसा. आनी तातूंत जे भांगराची वस्तू आशिल्ल्यो तांच्यो त्यो चोरून व्हेल्ल्यो आसात. मडगांव पुलिसांनी 2 दिसां उपरांत म्हाका दिसता आतां ती कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आसा. पूण पुलिसाच्या म्हणण्या प्रमाणे ह्या फ्लॅटांतल्यान 1,90,000चे भांगर चोरयेक गेला आनी ओनराच्या म्हणण्या प्रमाणे हांगच्यान जवळ जवळ 200 ग्रामाच्या वयर म्हणजे 21 लाखाची सुमार
तोलावर भांगर ती म्हणटात की चोरयेक गेल्ली आसा. आमची सगळी जी ज्युवेलरी आशिल्ली ती चोरयेक गेल्या अशी तांची म्हणणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकाणेकर. केरी पेडण्या पठाराचेर बेकायदो पॅराग्लायडिंग करपी राजू गवंडीक पर्यटक पुलिसांनी धरलो. ताचे कडले साहित्यूय जप्त केला. फाटल्या म्हयन्यांत ह्याच पठाराचेर पॅराग्लायडिंग अपघातांत पर्यटक चलयेक मरण आयिल्लें. ते उपरांत सरकारान दर्यादेग पुलिसांक खर मोहीम हातांत घेवन बेकायदो पॅराग्लायडिंग करपी वेवसायिकांचेर खर कारवाय करपाचे आदेश दिल्ले. केरये आजोबा देवळाच्या फाटल्यान जो पठार आसा प्लॅटो, त्या प्लॅटोचेर राजू गवंडी तळवाडा केरी हो नागरीक काल पॅराग्लायडिंग करताना टुरिस्ट पोलिसांनी तांचे सगळे सामान जप्त केला आणि ताचेर गुन्यांव नोंद केला. सध्या पॅराग्लायडिंग इलिगली करपाक सरकारान कोणाकूच परवानगी दिली ना. फाटल्या म्हयन्यान केरये डोंगर पठाराचेर व्हडा प्रमाणात इलिगल पॅराग्लायडिंग करपाचो व्यवसाय सुरू आशिल्लो आणि तातूंत एक पुण्याची तरणाटी चली आतांच ताका मरण आयलें आणि मागीर ही घटना घडल्या उपरांत सरकार जागो जालो. टुरिस्ट पुलीस, कोस्टल पुलीस आणि हेर विविध खात्याची डिपार्टमेंटां सरकारी डिपार्टमेंटां जागो जाली आणि आमी ह्या पॅराग्लायडिंग वेवसायाक परवानगी दिवना अशी तांणी जाहीर केल्ले. पूण काही वाठारांत अधून मधून केन्ना तरी अशे इलिगली पॅराग्लायडिंग सुरू आसता. बेतोड्या निरंकाळ वाठारांतल्या थळावे आनी सरपंचा मदीं आरोप प्रत्यारोप सुरू आसात. बेतोड्या वाठारांतली उदरगतीची कामां करपाक थळावो सरपंच अपेक्षीत थारला असो आरोप थळावेंनी केला. जाल्यार थळावेंनी केल्ले आरोप सरपंच मधू खांडेपारकारान न्हयकारले. पळयात पुराय बातमी. बेतोडा निरंकाल वाठारात उदरगतीच्या कामां वयल्यान थळावे आनी सरपंचा मदीं आरोप प्रत्यारोप सुरू आसा. थळावो सरपंच ह्या वाठारांतली उदरगतीची कामां करपाक अपयशी थारला असो आरोप थळाव्यांनी केला. तशेंच दुसऱ्यांनी केल्ल्या कामाचे श्रेय घेता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. एक सर्कलाची तरी गरज आसपाक जाय. पोजिशन आसा ते डिवायडर घातला ते अर्दसाकूच घातले सारकें कंप्लीट ना. ते जातले ते बेगीन कंप्लीट करचे. तशेंच मुखार ते मडगांव जंक्शन आहा ते एक खांबो आसा गटार मारला. तुमी चडशे रिपोर्टरान ते पळयला आसतले गटार मारला आनी पंदे रस्ते सोडला. म्हळ्यार मुखार तेणी स्टॉप केला. कित्याक स्टॉप केला ते तांकांच खबर. फेब्रुवारी पर्यंत आपूण करता म्हणटा अशें तेणी आमकां आश्वासन दिलें आनी मिडियाकूय सांगलें. आतां तो कितें म्हणटा काल तेणी प्रेस घेतल्या. आतां म्हणटा कितें मार्चा पर्यंत करता. खंयचे 25 काय 26 तें आमकां कळना. 25 करतो काय 26 करतो तेंय आमकां खबर ना. जानेवारी म्हयन्याक 29 तारखेर बेतोड्या पंचायतीच्या सरपंच मधू खांडेपारकार हाणें एक प्रेस घेवन सांगलें की फेब्रुवारी म्हयन्या सोंपता म्हटल्यार हांगा सिग्नल चालू जातलें म्हणून. पूण आयज पर्यंत फेब्रुवारी म्हयन्याची आयज 28 तारीख आयज पर्यंत हांगा सिग्नल चालू जाल्लें ना. ना ते हांगा सिग्नलाचें कामूय स्टार्ट जालें. अशे पद्दतीन हो मधू खांडेपारकार जो सरपंच आसा बेतोड्या पंचायतीचो हो फक्त हांगा आश्वासनां दिता आनी फक्त हांगा फुटीपण उडोवपाचें काम वर्क जे आसा ते सगळें आपली कंप्लीट केल्लें आसा. हे सरपंचाक आमी विचारपाक सोदता की हो एनएच नॅशनल हायवे तुवें कितें तेजें पेपर वर्क केल्लें आसा. कारण 2019 ते 2022 म्हाका दिसता तूं सरपंच आशिल्लो काय ना आमकां खबर ना. जाल्यार तूं खंयच्या आदाराचेर हें सांगता की हांगा सिग्नलाचेर प्रत्येक काम हें जें आसा तें तुवें केल्लें आसा म्हणून. पेपर वर्क जें आसा तें खंयच्या आदाराचेर तुवें सांगलें की कंप्लीट जाल्लें आसा म्हणून. कारण हें जें काम आसा हें नॅशनल हायवे आसा हे वयल्यान काम जाल्लें आसा. तूं सरपंच आसा हो आयज आमदार जसो उलयता ते प्रमाणे हो सरपंच आयज हांगासर उलयता. थळाव्यांनी केल्ले आरोप चुकीचे आसा. बेतोडा निरंकाळ वाठारांतल्या उदरगतीच्या कामांक केन्नाच ना म्हणूंक ना. लोकांनी आरोप करच्या परस सिद्ध करून दाखोवचे अशें सरपंच मधू खांडेपारकर हांणी सांगलें. पूण जेन्ना सिग्नल जेन्ना सांगलें तेन्ना सांगलें म्हाका फेब्रुवारी म्हळ्यार जातलें. पूण हांवें तरी आसतना लोकांनी म्हाका पेशंट ग्रामसभेचो तेन्ना हांवें सांगलें की हें सिग्नल जें आसा म्हाका जरी हायवेन सांगलें फेब्रुवारी म्हळ्यार कंप्लीट जातलें. पूण म्हाका दिसता म्हळ्यार मार्च पर्यंत पुरो जाल्यार पुरो अशें हांव तांकां सांगून दिलें. तशें हांवें लोकांक आश्वासन दिवना तें हायवेचें काम आनी तेजें हांव तेंच्यांनी म्हटलें ना की तें हांव श्रेय घेवपाक सोदता म्हणून. म्हाका श्रेय घेवपाचें ना. म्हाका काम जाल्लें जाय. कॅमेराच्या बाबतींत हांवें पयशे ना म्हणून. कॅमेराच्या बाबतींत हांवें म्हटलें तें म्हाका कॅमेरा म्हाजी कारकिर्दी बसोवना ते पयलीं बसयल्ले तरी आसा सरपंचान हांवें तें फुडें व्हेलां. आनी तेजो म्हाका कोण कॉन्ट्रॅक्टर कांय खबर नासलें. हांवें सगळें काडलें
आनी तेणी बील आमकां जवळ जवळ म्हाका 65 कितें दिलें तें म्हाका बील चड दिसलें. हांवें बोर्डा कडेन दवरलें. बोर्ड म्हणपाक तें बील चड आसा, हें तेगेलें आमकां बील मान्य ना. तशेंच स्क्रॅप यार्डा संबंदी सांगलें. स्क्रॅप यार्ड म्हाज्या कारकिर्दीन खंयचो स्क्रॅप यार्ड जावना. स्क्रॅप यार्ड हे पयलींच्यान चालू आसा. हांवें खंयच्या स्क्रॅप यार्डाक ट्रेड लायसन्स दिवना. जाय जाल्यार तेंच्यांनी आल्टेंडर माती घेवपाक आता हांगसर ओपन आसा. आनी तेणी म्हटलें की हांव सरपंच जाल्ल्यार पयलीं 4 काय 5 कितें स्क्रॅप यार्ड जाल्या. आमचे पंचायती मोठी आसा, 11 पंचायत वार्ड. तेन्ना जर तशी म्हाजी कारकिर्दी जाल्यार म्हाका तरी केन्ना तरी दिसना जाल्यार त्या वार्डाच्या मेंबरान नदरेन हाडून दिवचें. त्या आनी वार्ड मेंबर आनी आमी लोक मेळून तेची एक्शन घेवपाक आमी सहमत आसा. एकनाथ खेडेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. विज्ञानाचे शिक्षण महत्वाचे आसा. लिसराक चडशे विद्यार्थ्यांमदी विज्ञानाची आवड निर्माण जाल्ली आसा. देखून ह्या विशयाचे विद्यार्थ्यांक प्रभावीपणान शिक्षण दिवप गरजेचें. येतात एक शैक्षणिक वर्सात सगळ्या शाळांनी विज्ञान सेतू कार्यक्रम घडोवन हाडटले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मिरामार गोंय विज्ञान केंद्र आनी तारांगण हांगा सरकारी हायस्कूल मेर्शी तशेंच चिमल हांच्या विज्ञान सेतू ह्या कार्यावळीच्या उक्तावणा वेळार सांगलें. विज्ञान सेतू हो प्रोजेक्ट आमी फाटल्या वर्सा लॉन्च केलो ट्रायल बेस म्हणून आनी तो सगळ्या स्कुलांनी ह्यान फुडें इम्प्लिमेंट करतले. बट आमी फाटल्या वर्साचो आमी रिजल्ट जर पळयलो आसत जाल्यार ह्या वर्सा भुरग्यांनी जे सगळे नवीन नवीन एक्सपेरिमेंट करून जे विज्ञान सेतूच्या कार्यक्रमाक हाडल्या त्या सगळ्या भुरग्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. इनोवेटीव प्रोजेक्ट वीच इज एन हायड्रो पावर प्रोजेक्ट एका चलयेन म्हाका तो एक्सप्लेन केलो वीच इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट. जे आमी धरणाची गेट ओपन केल्या उपरांत उदक कितल्या स्पिडीन येतलें, ताज्या उपरांत पावर कशी जनरेट जावपाक शकता हे तेणी इनोवेटीव थिंग्स तेणी एक्सप्लेन केले. प्रसादानूय गजाल नोट केल्या, जो भुरगो निव्वळ आपले लँग्वेजींतल्यान मागीर ती कोंकणी आसूनी, हिंदी आसूनी, मराठी आसूनी, इंग्लीश आसूनी, आपूण जी लँग्वेज घरा कडेन उलयता इन्क्लुडींग कन्नड आसूनी. हांवें इन्क्लुडींग कन्नड कित्याक म्हटलां, आमचें एक हायस्कूल कन्नड हायस्कूल आहा आनी त्या चलयेन खूब बऱ्या पद्दतीन निन्ने बरो एक्सप्लेन केलो. म्हाका कन्नड कळना बट तेणी खूब बऱ्या पद्दतीन आपल्या कन्नड भाशेन तो पूर्ण प्रोजेक्टूय एक्सप्लेन केलो. हे कित्याक जेचो कन्सेप्ट क्लियर आहा तकलेन तोच तो बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेन करूं शकता. म्हणून टिचरीन जेन्ना मातृभाशेंतल्यान कन्सेप्ट ताका क्लियर केला तेन्ना ते आमकां बरें एक्सप्लेन करपाक शकले. प्रोजेक्ट ताका कळ्ळा पयल्यान पयलीं म्हणजे आनी मागीर तो प्रोजेक्ट आमकां तेणी एक्सप्लेन केला. इतक्या बऱ्या पद्दतीन म्हणजे क्लियर आसा. तुमकां एक गजाल जर म्हाका दिसता पत्रकारांक कळ्ळ्या जाल्यार खबर ना, म्हाका कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव. आज सगळीं भुरगीं थंयसर प्रोजेक्ट जे घेवन आयिल्लीं ती गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलाची भुरगीं. दिवचलचो वॉकिंग ट्रॅक सध्या काळखांत बुडला. ह्या वॉकिंग ट्रॅका वयली 21 स्ट्रीट लायट पेटनाशिल्ल्यान ह्या ट्रॅकाचेर सध्या साबार समस्या निर्माण जाल्यात. लायटी ना दुरुस्त आशिल्ल्यान चडशा लोकांनी रातच्या वेळार हे वॉकिंग ट्रॅकाचेर येवप बंद केला. तशेंच ह्या वॉकिंग ट्रॅकाचेर भिकाऱ्यांचो उपद्रव वाडला. बसपा खातीर घाल्ल्या बाकाचेर हे भिकारी रात दीस न्हिदिल्ले आसतात. आमी हांगा ट्रॅकार डेली भोंवंक येता, चलपाक येता आनी काही लोक येता, बायलां येता, सगळे येता. ह्या वाटेन लायट ना एका टायमार मागीर परिस्थिती हें जाता आनी कोणू अशे लोक अशे बसलेले आसतात तेंची मातशी नोंद घेवची इतके सांगून म्हाजें हांव. म्हाकाय सांग लायट नासतना कितें प्रॉब्लेम जाता? लायट नासतकीर मागीर लोकांक पासयकूय वचोंक गावना आनी लोक उरता न्हू आनी भंय दिसता, काळोख आसता आनी काही जिवाणी भोंवता. एका टायमार आमी सुद्दां पळयल्लें आहा की हांगासर आमी वयताले आनी मरे येदो व्हडलो सामको हार तरी बरो आमचो पांय पडोंक ना आनी काळोख आसलो. कुत्रे बी आसता, कुत्रे सुद्दां आसता. हय हय. आनी ह्यो लायटी केन्नासून बंद आसा? हे आतां जाले दोन दीस तरी आमी पळयता, 2-3 दीस जाले. सांजच्या टायमार आमी 7 मेरेन तरी आमी हांगा आसतात. पयलीं लायटी आसल्यो, पयलीं पेट्टाल्यो 6:30 पेट्टाल्यो. साधारणसून जास्त लोक वॉकिंगाक येता. साधारण 5:30 सून 8 पर्यंत हांगा खूब लोक येता. 6:30 साधारण हांगा लायट येता. तरी आतां थोड्या दिसांक लायटाचे मातशी प्रॉब्लम आसा. ते मातशे क्लियर जाताले लोकांक बरें आसतलो.
आनी खूब भायर लोक आनी भुरगे हांगा येता. ताका एक कुत्रो आसा न्ही, कुत्राक लागून मातशी त्रास आसा. ते कोणी तेजे अधिकारी कोणी पळयताले बरें आसतलें. हांगा ह्यो आमचो वॉकिंग ट्रॅक आसा तो खरोच आमच्या हेल्थाक लागून सगळ्यांक लागून बरो आसा. पूण हांगा लायटी नसल्या कारणान हांगा इनलिगली थोड्यो एक्टिविटी जाल्ल्यो आसा. आनी हे सोफा बीन आहा पळय न्हू ते रेस्टाक लावन घातलेले आसा. म्हणून हांगा लेडीज बीन आहा तांकां सुद्दां एकदां कोण ड्रिंक करून बसता कितें करतात आपले कितें करतात ते लेडीजांक सुद्दां मातसो त्रास जाता. तेन्ना हेजेर हेजे कारण कित्याक ना हांगा काळोख खूब आसता. लायटी रेग्युलर नासता, केन्ना नासता आनी रातच्यो लायटी जर रेग्युलर ना जाल्यार हांगा भरपूरशी इनलिगल एक्टिविटीज जाता. हांगा कोणाचें कांय नासता रातचें. लायटी नासल्यो काय मागीर बायलां बी येवपाची बंद जाता. आनी हे सोफाचेर हे न्हिदला ते कशें कितें तांकां आतां कोणी तरी कितें तरी म्युन्सिपाल्टीन किंवा PWDच्या हेणीन तांकां कितें तरी सगळें दिवंक जाय. कित्याक हे लील आतां एकटो न्हिदला म्हणून बाकीचे सोफा 4 आहा बसना कोण. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक TV.